एवरीवन, हांव टीचर स्नेहल। हांव कोंकणी आनी हिंदी हो विशय स्कुलांत शिकयता। परीक्षा लागीं पावली म्हणटकच तुमकां टेन्शन आयलाच आसतलें, पूण टेन्शन घेवपाची गरज ना। हो चॅनल हांवें खासा तुमचेच खातीर तयार केल्लो आसा। ह्या चॅनलाचेर हांव पाठ, कविता, रचना, व्याकरण हांचेर आदारिल्ले व्हिडिओज अपलोड करतलें। तशेंच कांय विशय घेवन तांचेर रिव्हिजन करपी व्हिडिओ अपलोड करतलें। त्या खातीर तुमकां हे व्हिडिओज पळोवपाक जाय, आवडले जाल्यार लायक करात, आपल्या फ्रेंडां वांगडा शेअर करात आनी सबस्क्राइब करपाक विसरनाकात, कारण सबस्क्राइब करप फुकट आसा। तर आयचो महत्वाचो विशय आसा हयकारी वाक्यां। 9वी ते 10वी परीक्षेंत अर्थ बदलनासतना हयकारी वा न्हयकारी वाक्यां करात असो प्रश्न 1 गुणा खातीर येताच येता आनी हो प्रश्न विद्यार्थ्यांक कठीण लागता। आज आमी ह्या व्हिडिओत हयकारी वाक्यां म्हळ्यार अर्थ बदलनासतना वाक्यां हयकारी म्हळ्यार पॉझिटिव्ह कशी करप ती पळयतली। चला तर फटाफट वेळ वगडायनासतना सुरू करूया। सगळ्यात पयलीं पळोवया परीक्षेंत ह्या विशयाचेर प्रश्न कसो येता। सकयल दिल्ली वाक्यां अर्थ बदलनासतना हयकारी करून बरयात। 1 गुण। देखीक ते सवकासायेन भायर सरले नात। हे वाक्य न्हयकारी आसा। न्हयकारी म्हळ्यार नेगेटिव्ह। आता तुम्ही म्हणटली म्हाका हे नेगेटिव्ह वाक्य म्हणून कशें कळ्ळें, तर ह्या वाक्यात ना हे उतर आयलां। आता आमकां हे वाक्य अर्थ बदलनासतना हयकारी म्हळ्यार पॉझिटिव्ह करपाक जाय आनी हे वाक्य हयकारी केन्ना जातलें, तर जेन्ना आमी ह्या वाक्यातले ना काडून उडयतलीं। चला तर आता आमी ह्या वाक्यातले ना काडून उडोवया। ना काडून उडयतकच हे वाक्य अशें जातलें, ते सवकासायेन भायर सरले। वाक्य हयकारी जालें, पूण ताचो अर्थ बदललो। आता आमकां वाक्य अर्थ बदलनासतना हयकारी करपाक जाय, तर आता हे वाक्य कशें करप ते पळोवया। भुरग्यांनो, वाक्य हयकारी करपा खातीर सगळ्यात पयलीं तुमकां हे वाक्य बरे तरेन वाचपाक जाय। देखीक ते सवकासायेन भायर सरले नात। आता आमकां ह्या वाक्यातले अशें उतर सोदून काडपाक जाय जाचे आमकां उरफाटें उतर करपाक मेळटलें, पूण अशें करतना याद दवरपाक जाय की ताचो अर्थ, वाक्याचो अर्थ बदलपाक जायना। देखीक सवकासायेन ह्या उतराचें उरफाटें उतर आसा बेगीबेगीन। जर आमी हे उतर वाक्य अशें घडयलें, ते बेगीबेगीन भायर सरले, जाल्यार हें हयकारी वाक्य जालें। आमचो अर्थय तोच उरलो आनी वाक्यय करेक्ट जालें, बरोबर जालें। ते सवकासायेन भायर सरले नात म्हळ्यारच ते बेगीबेगीन भायर सरले। आता आमी नाय काडून उडयलें आनी वाक्य जें आसा वाक्याचो अर्थय बदललो ना, वाक्याचो अर्थ तोच उरलो। आनी एक एग्जाम्पल घेवया, उदाहरण घेवया। काल हांगा थोडो पावस पडूंक ना। थोड्याचें जालें उरफाटें चड। काल हांगा चड पावस पडलो। सादेपणान जिवीत जेवप सामकें सोंपें न्हय। जाप आसा, सादेपणान जिवीत जेवप बरेंच कठीण। ताचे इश्ट ताची फकाणां करपाचे थांबले नात। म्हळ्यार ताची जाप जातली, ताचे इश्ट ताची फकाणां करीत रावले। जागर म्हळ्यार सगळी रात न्हिदप ना। न्हिदप ना हाचें उरफाटें कितें? जागे रावप। जागर म्हळ्यार सगळी रात जागे रावप। रोहन वर्गांत उगी बसना। उगीचें उरफाटें कितें? उलयत रावता, तर रोहन वर्गांत उलयत रावता। आता कांयच सवाय उरूंक ना। सवायाचें उरफाटें म्हारग। आता सगळें म्हारग जालां। युरोपांत रावन झगडप शक्य नासलें। शक्य हाचें उरफाटें अशक्य। युरोपांत रावन झगडप अशक्य आसलें। कविताक तांबड्या रंगाचो विस्तीद वायट दिसना। म्हळ्यार कविताक तांबड्या रंगाचो विस्तीद बरो दिसता। आशा करता की हो हयकारीचो विशय तुमकां बरे तरेन समजला आसतलो। दुसरे फावट आमी न्हयकारी वाक्य कशें करप
ताचेर चर्चा करूया. तोपर्यंत देव बरें करूं.